No, but now the police is looking at Zenito as the mastermind. What is your view on that? It's already in the court. Yeah. I have to name, I have already named. Yeah. जे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय ते करता. ओके, ते करिना ना फुडें कितें इश्यू आसा जाल्यार माय लॉयर वील गायड मी इन वॉट एवर पर्स्पेक्टिव्ह, बिकॉज वन्स इट इज द मॅटर इज द कोर्ट, आय वील हॅव टू लिसन टू माय लॉयर अँड अकॉर्डिंग टू द लॉयर हाव द लिगल प्रोसिडिंग्स इज बीन टेकन, त्या प्रमाणे आमी वयतले. पूण जे कॉपरेशन्स दिवपाक जाय म्हज्या सायटींच्यान एज अन विक्टीम, आय हॅव गिवन द 200% कॉपरेशन्स टू दी पुलीस डिपार्टमेंट, पुलीस अँड हुएवर रिक्वायर्ड एजन्सीज. सो हे आमी कॉपरेशन दिल्लें आसा आनी सगळ्या लोकांकूय खबर आसा. आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन जे म्हजें म्हणटा पळय की बाबा आतां केल्लो मागीर केल्लो, रामा काणकोणकर जितो आसा म्हणून स्टेटमेंट दिवपाक मेळटा तुमकां आतां. ना जाल्यार वॉट अबाउट फादर बिस्मार्क? He cannot speak right now because he's not there. What about Mangesh and Dilip who were burnt alive during Bari Andolan? दोन ST youth leader आमचे जे जोळोवन मारले तांकां, त्या टायमाचेर ते दिवपाक शकनासलो. तिसरी गजाल म्हणटा ती विलास मेहतर, ताचो स्वताचो व्हिडिओ हा लास्ट उलयता आसतना. एक्चुअली तो तरी दिवपाक शकता, स्वताचो लास्ट व्हिडिओ आसा. सो मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा की आमी दितले तुमकां इन्फॉर्मेशन आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन, सो जे मरता तेंचे कांयच उरपाचें ना.